हांव दिनेश गावडे. आतां हांव सध्या आर्ला आनी बुतखाम हो जो वार्ड नंबर 1 आनी जो 6 हे बॉर्डरीचेर आसा. आतां ह्या दोनूय पंचांनी चिंतपाचें की ही कोणाक लागता तें. कित्याक प्रत्येक वेळ आमकां ग्रामसभेक सांगता की हेजें ऑक्शन केल्लें आसा. आमी 2 वर्सां जालीं ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलें की ही जी झाडां आसा पळय की तुमी तेजो लीज एग्रीमेंट तो 25 इयर्साचो आशिल्लो तो सांगलेलो आमी जी जाय अशी पडटा पळय ती कापा आनी वरांनी आमकां दुसरी नवी झाडां लाया म्हणून. कित्याक ही पयलींच झाडां आसा पळय ती कांय उपयोगाची ना. कित्याक ती तेंचे पळय ते पानां सुद्दां कुसना. दुसरें म्हटल्यार आतां पळय ही जो गोविंद गावडे मिनिस्टर जाल्लो 2017 तेन्ना हे पिरोळान तेणी तो सांगलेलो की आपण इन्सुलेटेड वायरी घातलेलो म्हणून. आतां ह्या वायरीचेर पळय कशी झाडां पडलेलीं आसा पळय ती पळया. त्यो सगळ्यो वायरी जॉयंट जाल्ल्यो आसा. आतां तुटोन तर त्यो पडल्यो सर सकयल जाल्यार हांगा कोणाक ना कोण तरी मरपाची परिस्थिती आसा. आतां हो बीजेपीचो सरकार आनी खास करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता की आमी अंत्योदय तत्वाचेर जी गजाल सांगता हे आमकां मरणाच्या तत्वाची गजाली सांगता. कळना कित्याक सांग पळया. पावसाच्या पयलीं जे लायनीर कोण कितें कितें आसता. आतां हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तें सुदीन ढवळेकराक आसा जाल्यार हेणी आपले मनीस धाडले ना कित्याक. हांगा सर्वे करपाक आतां ही पडपाची डेंजरस झाडां आसा ती कित्याक पयलीं कट करून घेतली ना. आतां पंचायत राज एक्टा प्रमाणे सेक्शन 76 सांगता की हेजी झाडां आसा म्हणून जाल्यार पंचायतीन दिले. आतां पंचायत म्हणटा कितें आमी काल 16 तारखेक ग्रामसभा जाली तेन्ना सांगता की आमी ऑक्शन केलां म्हणून. आतां ऑक्शन केलां जाल्यार हे पडसर रावतले. हे पंच मेंबरांचें लक्ष ना बाबा खंय आपापल्या वाड्यार कितें कितें डेंजर आसा पळय ते पयलीं सांगून प्रायमरी स्टेजीचेर पयलीं कित्याक करिना पावस पडच्या पयलीं. हे सगळें पडटरेकूच आमी पब्लिकांनी येवन सांगपाचें पडटा तुमकां काय. हे पंच मेंबर आसा ते फक्त 15 दिसांनी येतले हजेरी लायतले थंय मिटींग घेतले फोर्टनायट मिटींग आनी घेतले आनी पगार घेतले आनी वयतले. इतलेंच काम तेंचें. हेच्या शिवाय काय आमकां आनी कांय तरी दिसना. कित्याक कालूच हांवें पेपर घेतलेलो आरटीआयच्या थ्रू सगळो तुमकां हिशोब हांव ह्या केरी गांवच्या लोकांक सांगतलो. ही तुम्ही राजकारण पळय जे करता पळय तुम्ही जे ह्या पक्षाचे आनी त्या पक्षाचे म्हणून सांगता पळय आनी लोकांक दिशाभूल करता. आमी जेन्ना फोर्टनायट मिटींगेक बसता पळय तेन्ना तुमी खंयच्या विरोधक आनी खंयच्या समर्थक ते सगळे सांगता तुमकां हांव. तुम्ही जी लोकांक दिशाभूल करता इलेक्शनाच्या टायमार आपूण हेजो मनीस आनी तेजो मनीस म्हणून आनी डेव्हलपमेंट करता आसतना आमच्या लोकांचे हांगासर जेन्ना गांवाची डेव्हलपमेंट जावपा पळय तेन्ना तुमी हें करता कामां करिना. आं तुम्ही पंचायत फंड पळय खंय खंय कसो वापरला पळय न्हू हो केरी गांवचे न्हू अख्ख्या गोंयच्या लोकांक दाखयतलो आरटीआयच्या थ्रू सगळें दाखयता तुमकां. आनी जी पळय लायसनां आनी कशें कितें केलां पळय सगळे पेपर वाचले हांवें आनी सगळे पळय दाखयता तुमकां तुमच्या मुखार दाखयता. ही जी फोटिंगपणां करता पळय आमचे कडेन जशें विधानसभेन पळय जी विरेश बोरकार जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना मागीर मेळटा तशी आन्सरां करता पळय न्हू तशी आतां ही विधानसभा आतां केरी जावपाक जाय आतां. आनी गांवच्या लोकांनी मरे विधानसभे हितून ग्रामसभेक येवपाक जाय. ज्यो एडवर्टायझींग पयशे दवरले एडवर्टायजी सुद्दां येना आमच्यो. ग्रामसभा केन्ना आसा कार्यक्रम कसले आसा पळय ते सुद्दां दाखयना. हे जी पंचायत जर दाखयना न्हू आमी दाखयतले. हांव तरी दाखयतलो ना एडवर्टायज कशी घालपाची ती. आतां हें पयलीं म्हणटा पळय न्हू तें ताबडतोब आतां हें पयलीं काडपाक जाय हांगासरलें. अशें वाड्यांचेर वयतना कितली रस्त्यार झाडां आयिल्लीं आसा. बुश कटिंगाचे तुमकां हांगासर पंचायत फंडान काल पेपरार डॉक्युमेंट वाचले जाल्यार सगळें केल्लें आसा. हे केन्ना तुमकां मुहूर्त बी सोदपाक जाय. चवथ बी येतली तेन्ना आमी मुहूर्ता त्या टायमार बी अशी निवड करताले तुमी. ट्रिमींग केन्ना करप ही केन्ना कोण हेवटल्यान तेवटल्यान पासार जालो ना. आनी तुमचे कार्यकर्ते म्हणटा वाड्यांचेर दवरले तेंच्यांनी सांगलें ना पंचांक. हांव मागता हे पंचायती कडेन आनी जी डिपार्टमेंटान तुमकां ऑक्शन केलां जाल्यार ते हे आनी काम करा. आनी हांव सांगपाक सोदता पंचायत मंडळाकूय तुमी जे आमकां आन्सरां दिता पळय ग्रामसभेक आमी हें धाडलां हेका लेटर धाडलां तेका लेटर धाडलां न्हू तुमकां सगळें तुमचे हांव पेपर घेतलो आनी हे ग्रामसभे मुखारून दवरतलो. तुमी कितली फोटींग उलयता आनी कितले खरें उलयता पळय ते ग्रामस्थांक कळोनी. प्रत्येक वेळा आमकां दिसता आमकां तुमी ग्रामसभेची पावर आसा आमची न्हू ती तुमी कमी करून दवरपाचे प्रयत्न करतात. तुमी जे 7 पंच आसा पळय न्हू तेच किंग समजोनाका तुमी. ती पावर आसा पळय न्हू ग्रामसभेची तीवूय दाखयताले तुमी. आमी रेझोल्युशनां घेता आनी तुमी तुमच्या एकूय फुडें फॉरवर्ड कितले पावल्या पळय न्हू ती पळयता. डिटेल मागता सगळें. कित्याक इतल्यो ग्रामसभे आमी अटेंड केल्या पळय न्हू आमची जी रेझोल्युशनां कोणाक खंय खंय धाडल्या पळय न्हू ती सगळीं घेतली आमी आनी ह्या लोकां मुखार आनी प्रेसा मुखार आमी दवरतले. आतां हांव रिक्वेस्ट करता आतां जितले बेगीन अशी कितलीशीं झाडां पडपाची आसतली म्हाका दिसता आल्ला तेवटल्यान पळयता तेन्ना पडपा वता. आतां पळय जाल्यार हांगा पडलेलीं आसा
हे पळय, ह्या वयर आतां डोंगरार आतां सगळी लायनी सगळी पडपाक आहा. म्हणजे आतां हे इतले आमचे ते गोविंद गावडे सांगतालो की 450 कोटी घालून पिरोळ मतदारसंघान हें केलें म्हणून इन्सुलेटेड वायर घातला म्हणून. मागीर आतां ह्यो आतां तोडून मागीर परत घालपाचें. आतां कालूच पळयलें तो 59 कोटी म्हणटालो तो कला अकादेमीच्या म्हणलें म्हणटा. भाशणां व्हडलीं सांगता सगळे आं. आनी आमी कितें भिकारी जावपाचे? ते कोटी म्हणल्यार तुमकां कांय न्ही कशें दिसता? सर्वसामान्य मनीस पळय जेन्ना काम करता पळय आनी कश्ट करून पयशे जमयता आनी ते तुमी ते तुमचे तिजोरी आमचे तिजोरींतले घालता मोडटा पळय ते तुमकां कांय न्ही. तुमकां दूख लागना त्या पयशांचे कांय. तुम्ही येयलो एक स्टेटमेंट मारलो ना आपण हें नाशिल्लें आनी तें नाशिल्लें मागीर प्रेसार तुमी जाय तितली स्टेटमेंट दिता. आमचे बॉल्सां न्हू बँक बॅलन्स म्हणटा ते कांय उरना. भिकारी करून उडयल्या. तुमकां कांय पडना. तुमकां फक्त खुर्च्यो जायो आनी सत्ता जाय. विकास म्हणटा पळय न्हू तुमी फक्त स्टेटमेंटात सांगपाचें डेव्हलपमेंट म्हणून. डेव्हलपमेंट म्हणटा तुमचं फक्त पेपरांचेर उरला आनी कांय ना. आतां तो विरेश बोरकार तेवटल्यान थंय उलोवन दाखयता आनी तुमचे मागीर केन्ना असले प्रश्न येता पळय तेन्ना लिव्हर वयता तुमी कित्याक आन्सर करचें पडटा म्हणून. ना तुमचे कडेन आन्सरां. मागीर हेणे असले दिला फॉरेस्टाक हें दिलां तें दिलां बीन पडलां येन पडलां प्रायव्हेट फॉरेस्ट न्हू तें हें न्हू इतलेंच करपाचें तुमी. तुमचें उगड जावपाकूच जाय. आनी आतां तर गांव गोंयच्या लोकांनी हांव सांगता ग्रामसभेक वचा तेंचे डॉक्युमेंट पयलीं चॅक करा. आनी ते सेक्रेटरी बी आसता पळय तेंचेर सारके कडक नजर दवरा आनी हेचेर सरपंचाचेर तुमची नजर आसपाक जाय. तुमचो केन्ना गांव काबार जातलो पळय कळपा सुद्दां हें कसले लायसनां दिवन ती सामके 24 वरां म्हणटा पळय आर्मी पळय कशे बॉर्डरीचेर आमच्या देशाचेर रावता पळय तशी नजर गांवच्या लोकांची आसपाक जाय. तुमी जे आपले आनी तेजे म्हणटा पळय न्हू हें कांय ना हांगासर. तुमची नजर सामकी 24 वरां दवरपाक जाय तुमी. तेन्ना तुमचो गांव साल्वार जातलो. थँक्यू.